कुडचड्यार एक मल्टी फॅसिलिटी एक अशें कॉम्प्लेक्स येता स्पोर्ट्साचो आणि तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इतके आहा की तितून वेगळे स्पोर्ट्स जे आसा तितून सगळ्यो फॅसिलिटी थंय मेळटल्यो आणि आमकां इतकें दिसता की जो कॉम्प्लेक्स आसा तो बेगीनच्या बेगीन जावचो जेणे करून आमचे जे हांगचे लोकल भुरगे आसा तांकां एक हांगसर एक प्लॅटफॉर्म मेळटलो किंवा हांगसर एक जागो मेळटलो की आपले एक प्रॅक्टीस करपाक किंवा आपले टॅलंट दाखोवपाक. केपें, सांगे आनी धारबांदोडा ह्या 3 तालुक्यांक म्हाका दिसता कुडचड्यार फिजिबल अशी लोकेशन आसा आनी हातूंतल्यान हे तिनूय तालुक्याचे खेळगडे हांगा येवन बऱ्यांतले बरें आपलें प्रदर्शन दाखोवंक शकतात आनी एक तांकां फॅसिलिटी ही यूज करूंक मेळ्ळ्यार हातूंतल्यान बरे खेळगडे निर्माण जावंक शकतात. सो आमचो हांगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फाटल्यान हांगा आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा. सो तातूंत भितर ग्रावंड आसा. सो ग्रावंडाचें मेंटेनन्स जावप खूब गरजेचें. ग्रावंड जो मातसो वयर सकयल जाल्लो आसा तो मातसो जाता तितले बेगीन जावचो अशी आमची एक मागणी आसा एक स्पोर्ट्समॅनाची. कारण केन्नाय कितें जाल्यार इंजरी जावपाक शकता आनी ग्रावंड बरो आसलो लच ग्रीन आउटफील्ड आसली जाल्यार डाय मारपाक फिल्डिंग करपाक सगळे स्पोर्ट्समॅनाक आवडटलें. आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कुडचड्यार एक बरोसो बांदता. म्हाका मनोहरबाईन तेन्ना हेल्प केल्लो इन्वेस्टिगेटीव फायनान्शियल सँक्शन दिवपाक. 44 क्रोराचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काम मातशें स्लो चालू आसा. हांवें ऑनरेबल CMाक आनी ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केला ते मातशें बेगीन करून घेवचें म्हण. सो फिजिकली म्हाका दिसता एक एंड ऑफ दीस इयर नाल्यार बिगिनींग ऑफ नेक्स्ट इयर अशें जावपाचें अशें संवादान दिल्लें आहा. आतां स्ट्रक्चरल वर्क चालू आसा. मागीर इक्विपमेंट येवपाक जाय. सो बाय द एंड ऑफ दीस इयर ऑर बिगिनींग ऑफ नेक्स्ट इयर हे कंप्लीट जावन आमी लोकांक पोजिशनां आमी यूज करपाक आमकां ते दितलो. बोर्डाचे 2018 कंप्लीट म्हणल्यार 1.5 वर्स बेश्टे गेले आसले ना 2018 कितें जाता खुबशे मेन चेंजीस जाले ते थंय जे डिझायन ओरिजिनल आशिल्लो तो चेंज जालो.